नमस्कार पळोवया प्रुडंट खबरो। सोमारा उपरांत केन्नाय पोटवेंचणूक जाहीर। पोटवेंचणूक सोंपता म्हणसर लोकसभा 5 म्हयने गोंय आचारसंहितेत उपरांत पावस नोकर भरती कामां वर्सभर हुमकळिल्ल्यान जमा। खासा रिपोर्ट। गोंयच्या टुरिजमाक गळटी, बीच क्लिनिंगाची दशा, तातूंत जीएसटी, वता वता थंय हायवे पुलाची कामां हातात घेवचे पयलीं बारीकसाणीन विचार करचो। TTAGचो सरकाराचेर बॉम्ब। गोंयच्या मायनिंगाचेर दिल्ली आनीक एक बसका। मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहा बरोबर आयतारा बसका। खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊन केलें ट्वीट। विमानतळा लागसार बांदकाम वा जमीन रुपांतराक एअरपोर्ट वा नौदळाचे NOC सक्तीचे केंद्राचे नोटीशीक TCPची हरकत। पोर्ट उदरगत विधेयकाचेरय मंत्री फुर्योज, दादागिरी खंय चलची ना। आमदार मिडिया मुखार IT पार्काची श्वेतपत्रिका। 7 ते 9,000 नोकऱ्यो परवरे चिमलकारांक प्राधान्य। IT मंत्री रोहन म्हणटा सिनियर राणे मागता 70th IT पार्क। अनमोड घाट येरादारीक बंद। गोंय कर्नाटक बॉर्डर ते रामनगर 34 किलोमीटर रस्त्याचे 4 लेन रुंदीकरणाक वतले 6 म्हयने। गोंयची अनमोड येरादारी 3 म्हयने तरी बंद। येरादारी चोरला कारभारासावन। पत्रकाराच्या खुनाचे केशींत डेरा सच्चा सौदाचो हेवीवेट मुखेली राम रहीम दोशी। 17 जानेराक पंचकुलाचे CBI खासा कोर्ट फरमायतले ख्यास्त। 2002 पत्रकार रामचंद्र छत्रपतीचो केल्लो खून। आनी खेलो इंडियांत गोंयाक शुक्रारा 3 रुप्या पदकां। फुटबॉलांत बरेपैकी सुरवात, मणिपुराक मारले। सोमारा 14 जानेरा उपरांत केन्नाय गोंय विधानसभेच्या दोनूय सिटांची वेंचणूक जाहीर जावंक शकता। पोटवेंचणूक सोंपता म्हणसर लोकसभेची आचारसंहिता। 5 म्हयने पुराय गोंय आचारसंहिते खाला। राज्यपालाचें अभिभाशण, अर्थसंकल्प सगळ्याक वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू। उपरांत 4 म्हयने पावस। फुडले 8 म्हयने नोकर भरती कामां हुमकळिल्ल्यान जमा। खासा रिपोर्ट। फाटलें वर्सभर सरकार न्हिदलां म्हूण वता वता थंय बोवाळ। आतां फुडले 8 म्हयने कामाचे नजरेन न्हिदपाचेच। आतां वेंचणुको आनी उपरांत पावसाचो सिजन। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सोमार 14 जानेराक वा ते उपरांत केन्नाय मांद्रे आनी शिरोडा मतदारसंघाची पोटवेंचणूक जाहीर जावंक शकता। उपरांत लोकसभेची आचारसंहिता। सरकार फुडले 5 म्हयने वेंचणुकेच्या आचारसंहितेत। सरकाराक पोटवेंचणुको मार्च-एप्रिलांत जाय आशिल्ल्यो। भुरग्यांच्यो परीक्षा आशिल्ल्यान वेंचणुको फेब्रुवारींत घेवपाची तयारी। सोमारा 14 जानेरा सावन केन्नाय मांद्रे शिरोडा पोटवेंचणुकेची घोशणा। म्हयन्या परस मायज काळ आचारसंहितेत। राज्यपालांचे अभिभाशणूय आचारसंहितेत। मार्च म्हयन्याचे सुरवातीकूच लोकसभेची वेंचणूक जाहीर जावंक शकता। पोटवेंचणूक लोकसभेचे वेंचणुके मदीं जेमतेम सप्तकभर आचारसंहिता सदळ। फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तकात सरकाराक एकवेळ कामां खातीर आचारसंहितेत सूट मेळटली। अर्थसंकल्पूय एकवेळ आचारसंहितेत। ओटोन अकावंटाची पाळी येवंक शकता। मायाचो अर्दो मायज म्हयनो आचारसंहितेत वतलो। कसलीच नवीं कामां जावची ना। तितल्यान पावसाची तयारी। कामांय बुडलीं, नोकर भरतीय बुडपाची शक्यताय। हें जालें मे म्हयन्याचें शेड्यूल। ते उपरांत पावसाळो। ऑक्टोबर मेरेन सगळें ठप्प। जून ते सप्टेंबर मेरेन पावसाळो, नवीं कामां शक्य ना। जानेरा सावन नव्या कामांत खंड। ऑक्टोबर मेरेन कामां खंडीत। माया मेरेन नोकर भरती ना। पावसांत प्रक्रिया करूंकूच 4 म्हयने। फुडले सप्तका सावन ऑक्टोबर मेरेन सरकारी कारभार थंड। फुडले 8 म्हयने सरकारान फक्त येणावळ जमोवन चल्ल्या ती कामां धुकलपाची आनी स्टाफाक पगार घालपाचो। फाटले वर्स मुख्यमंत्र्याच्या दुयेसान अशेंच गेलें। 2019 आचारसंहितेत वचपाचें। बीजेपीचे युती सरकाराचो अर्दो कार्यकाळ असोच धुकलिल्ल्यात जमा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयच्या मायनिंगाचेर दिल्ली आनीक एक बसका।
मायनिंगाक उपाय काडपाचेर मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहा बरोबर खंय बसका थारल्या. आयतारा 13 जानेराक बसका जाता म्हूण खासदार मंत्री श्रीपाद नायकान ट्वीट केलां. बसका दिल्ली जातली. कितलो तेंपूच जालो दिल्ली पावड्यार गोंयचे यत्न चल्ल्यात. वेंचणूक लागीं पावले आनी फ्रंटय आक्रमक जाला. एअरपोर्ट वा नौदल तळाच्या 20 किलोमिटरा मेरेन कसलेंय बांदकाम वा जमीन रुपांतराक सुरक्षेचे नजरेन नौदळ वा एअरपोर्टाची मान्यताय घेवंक TCP तयार ना. अशी NOC घेवप सक्तीची म्हूण केंद्रान राज्यांक नोटीस काडिल्ली. ताचेर TCPचो बोवाळ. जिल्लोधिकाऱ्याकडच्यान आयिल्ले हे नोटीशीक हरकत. TCP मंत्री विजय खंय केंद्रीय हवाई येरादारी मंत्री सुरेश प्रभू कडेन उलयतलो. ताचे कोतान ही चल्ले ती दादागिरी. We are going to ask the collector to withdraw this circular because we feel that this circular completely destroys the federal structure of the state. आणि was of जे requirement ते सांगता 20 kilometer radius from airport means it reaches up to Saligaon and Sangolda. So अशें जर जालें जाल्यार गोंयांत आनी निवडून येवपाचो कांय अर्थूच उरचो ना. 20 किलोमिटर प्रोसेस जो आहा तो बॉम्बे हायकोर्टान ताजेर स्टे केल्ली हाडिल्ली आहा. सो अशें एटलीस्ट हांव मंत्री आसतना आमी नेवी कडेन वचचे ना. आमी बाब सुरेश प्रभू कडेन आमी उलयतले की तो सर्क्युलरूच विड्रॉ करचो ना. TCPन पोर्ट बिलाकूय हरकत घेतल्या. केंद्र सरकार थळाव्या अधिकाऱ्यांची मान्यताय घेनासतना पोर्ट उदरगत प्रकल्प चालीक लावंक शकता अशी तरतूद खंय विधेयकात आसा. पोर्ट ऑथॉरिटीज बील येवपाचेंच आहा लोकसभेन. आमकां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान लेटर बरयलां की पोर्टाचे एरियेन जें कितें कन्स्ट्रक्शन करता ताका परमिशन घेवपाची गरजूच ना म्हणून. सो देर आर फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स इन दीस ऑल्सो. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणटा आमी कलेक्ट करता. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट करता. तो टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट खायना तो स्टेट बजेटाक सपोर्ट करपाक वता. सो ते पयशे वतले सगळें वतलें. सो द सेंट्रल ऑथॉरिटीज डोंट वॉन्ट टू कम टू द स्टेट ऑथॉरिटीज. वाय? वी वील गिव देम फास्ट क्लियरन्सीस. So we don't agree to this and we are also decided to write to them. पयली बिल पास करचे पयली ते पास करा म्हणून. ताजे पयली हें कसलें सांगता आमकां काय म्हणून. TCP मंडळाची बसका जाली. बसकेत अर्बन आर्ट कमिशन करपाचें थारला. We will amend the regulations which we have powers and we will constitute an urban arts commission. This is to maintain the architectural heritage of the state of Goa, especially the conservation areas which come under the purview of our department. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. डेरा सच्चा सौदाचो हेवीवेट मुखेली राम रहीम पत्रकाराचे हत्येचे केशींत दोशी. 17 जानेराक ताका ख्यास्त फरमायतले. 2002 हरियाणांतले शिरसाचो पत्रकार रामचंद्र छत्रपतीक राम रहीम आनी ताच्या तिगा साथीदारांनी कारस्थान करून घराभायर गुळयो घालून मारिल्लो. पंचकुला CBI स्पेशल कोर्टान शुक्रारा चौगांकय दोशी फरमायले. साध्वीचेर केल्ल्या बलात्कारा विशीं पत्रकार छत्रपतीन ताचे पुरा सच नेमाळ्यांत राम रहिमाचेर एक्सपोजे केल्लो. गोंयच्या टुरिजमाक गळटी लागल्या. बीच क्लिनिंगाची वाट लागल्या. सिवेज वता थंय हायवे आनी पुलाची कामां GSTच्यो कटकटी असले गजालींनी टुरिजम उद्देगाक नाका शेवट केला म्हूण TTAG बोवाळ मारूंक लागल्या. टुरिजम मंत्र्याकडच्यान जाय तसो रिस्पॉन्स येना म्हूण TTAGन बॉम्ब घालो. सरकारान उदरगतीची कामां हातात घेवचे पयलीं खंय बारीकसाणीन विचार करचो. During the demonetization, then it continued during the GST issue, and in the last couple of years it seemed to be a trend which we have noticed over the years. The present tourism minister just does not want to meet us. The state is full of garbage. The beaches are filthy, and it's because of this reason that we are losing a lot of footfalls. The GST rates in Goa, in India, are one of the highest. We have made repeated requests. Mr. Mohammed Gudino has taken up our issue at the GST Council, but unfortunately all our pleas have fallen on deaf ears, and the digging mess, sewerage work and widening of roads, construction of bridges is creating inconveniences and is creating bottlenecks. High taxi fare and failure of the government to allow app-based aggregators and meters from being implemented
has been one of the major issues that are affecting the tourism in the state. There is need to provide incentives to charters like waiver of airport user development fee, parking charges, landing charges, as the government and the airport authority needs to realize that these fees and charges are more than made up by the revenue generated by the tourism. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. IT मंत्री रोहन खंवटेन IT पार्काची श्वेतपत्रिका आमदार मिडियाक शुक्रारा दाखयली. प्रेझेंटेशनाक सिनियर राणे आनी अलिना दोगूच आमदार दिसले. सिनियर राणेक IT पार्काचो प्लान खंय आवडला. 70 ते IT पार्क हाडात म्हणून राणे सांगता म्हण IT मंत्री रोहन मिडिया कडेन उलयलो. चिमला पर्वरेच्या IT पार्कांनी थळाव्यांक खंय नोकरेक पयली संद 7 ते 9 हजार नोकऱ्यो जातल्यो. The whole boundary of this is what is the whole IT park, which is roughly 4.5 lakh square meters, 4,54,000 approximately square meters of land. तळे सकयल आसा. तळ्याचेर जे राजकारण चल्लां 400 मीटर फ्रॉम द proposed park आसा. ही सगळी एरिया जी आसा will be kept for event plaza. सोलरा खातीर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगा खातीर सगळे दवरिल्ले आसा. वी आर नॉट इवन टचिंग आवर ओन प्रॉपर्टी इन द रियर पार्ट. बट ह्या हाचेर which will give opportunities of jobs, there are a lot of apprehensions which are being raised. So just to give a clarity, this is the 12 acres of land which we are talking about. Ambitious plan is one phase of Purvarim and one phase of Chimbel should come up in the next 14 to 18 months, for which we can start giving spaces to industries. Rane Baban welcome केला. And he has actually invited, saying that जाताले 70 वरात म्हणून 70 करात. आदली आमदार विक्टोरिया मामीक खंय ह्या प्रोजेक्टाची सारकी म्हायती ना. तिका सगळो प्रोजेक्ट दाखयत जाल्यार खंय तिवूय बी फावरात जातली. She may have been in half knowledge of things which are happening today. तिका समज एक्झॅक्ट हो प्रोजेक्ट कळो, आय एम शुअर की तिकाय गोंयकारांचे पडिल्ले आसा, तिका गोंयकारांच्या एम्प्लॉयमेंटाचे पडिल्ले आसा. IT पार्क नाका आशिल्ल्यांनी 17 जानेरा मेरेन हरकती बरोवन दिवच्यो. IT खातें खंय तांकां समजायतले. ऑपोज करता तांकां सगळ्यांक सांगलां की रिप्रेझेंटेशन दियात. आज पर्यंत कांय येवना. पूण वी हॅव गिवन देम डेट टिल 17th. सो आय एक्सपेक्ट पीपल शूड रायट. whoever wants to see, तांणी डेफिनेटली बरोवचे, and we will ensure that a presentation is given to them also, and their doubts also are clear if it is in the interest of IT. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. सरकार RTIचेरूय जोडूंक पेटला. रेव्हेन्यू खातेंच RTIची वाट लावंक उठलां म्हणून एक्टिव्हिस्ट राजनान इशू केलो. RTI डॉक्युमेंटाची कॉपी 2 रुपयांनी मेळटाली. रेव्हेन्यू खात्यान चार्जीस 50 रुपया केल्यात. खात्यान RTI नेमात दुरुस्ती केल्ली ना, मात लँड रेव्हेन्यू कोडांत बदल करून फाटल्या दारान खंय एक्स्ट्रा वसुली चल्ल्या म्हूण राजन हायकोर्टांत. येणावळ मंत्री म्हणटा कितें तें जाप कोर्टात दितले. Under the Right to Information Act, the rules framed for charges is 2 rupees per page. But the Revenue Department has come up with a separate notification. We have been applying for RTI, you all know it, I am bringing so many documents, it's all, every department 2 rupees. Suddenly I got a phone call to say that 75 pages, 3,779, how is that? Then they showed them the notification. Now the notification, what yesterday my law officer said, he has brought out a notification, saying that we have not changed the RTI, we have changed the Land Revenue Code rules. If you have changed the Land Revenue Code rules, you are from the back door trying to kill the spirit of this RTI Act. The Manoj Parrikar government wants to in fact suppress information from the public. मंत्री रोहन म्हणटा रेट वाडयल्लो ना. कोण जर कोर्टान गेला जाल्यार ताका जापय कोर्टान दिवपाक सरकार सक्षम आसा. जे चार्ज केल्या फॉर वॉट टायप ऑफ डॉक्युमेंट्स ते तांणी दाखोवचे पडटले. जे समज कुमुदादीचो सर्टिफायड डॉक्युमेंट मागला, कसलो मागला, दॅट दीस आर रेट्स नॉट प्रिस्क्रायब बाय दीस गव्हर्मेंट. दीस वर एक्झिस्टींग रेट्स. दीस गव्हर्मेंट हॅज नॉट चेंज एनी रेट टू मेक इट ₹50 फॉर RTI कॉपी. सो समज कोणें हें रेस केला लिगली, द गव्हर्मेंट वील रिप्लाय. आतां ते रेट समज पयलीं नोटिफाय आसा, आमी येवच्या पयलीं समज आशिल्ले नोटिफायड, एंड फॉर अ पर्टिक्युलर टायप ऑफ डॉक्युमेंट्स दे हॅव बीन प्रिस्क्रायब्ड, देन आय थिंक दे शूड हॅव शेअर्ड देअर रिप्रेझेंटेशन ऑफ द गव्हर्मेंट एंड टेकन अ क्लॅरिटी, एंड दे फाइल. सो इफ दे वॉन्टेड टू फाइल इट इन द हाय कोर्ट, देन हाऊ कॅन आय comment on it? It is for the government to reply on it. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. पणजे पोस्ट ऑफिसा लागसारच्या सापेको बार्राक शुक्रारा सांजे उजो लागलो.
साफेको बाराच्या ग्राउंड फ्लोरार होलसेल वायन शॉप, एक प्रोविजनल स्टोर आनी वेले फ्लोरार बार एंड रेस्टॉरंट चलता. उजो खंय थंयच्यानूच सुरू जालो. बाराचें चडशें बांदकाम लाकडाचें आशिल्ल्यान उज्यान चडूच पेट घातलो. फायर ब्रिगेडीन वचून उजो आटापाडलो. मांद्रे मतदारसंघातले बीच क्लिनिंग कामगार शुक्रारा पणजे पर्यटन भवना भायर धरण्याक बसले. पगार सारको पडना म्हूण बोवाळ. काम बंद दवरिल्ल्यान तांकां काडून खात्यान भायल्यांक घेतले म्हूण प्रकरण तापलें. पर्यटन संचालकाक मेळूंक ते पर्यटन भवनांत गेल्ले. सोमारा कॉन्ट्रॅक्टर आनी कामगारांक बसोवन विशय तडीक लायता म्हूण सांगून संचालकान तांकां धाडल्यात. 65 कामगार आसात. पगार सारको दिना म्हूण मांद्रे मतदारसंघात बीच क्लिनिंग करपी कामगार पणजे पर्यटन भवनार पावले. पर्यटन संचालकाक मेळूंक दिना म्हूण सगळ्यांनी भारूच ठाण मारून धरणे धरले. फाटल्या 1.5-2 म्हयने ती बावडी बिचार वयतात येतात. ती सगळी जो माजी आमदार आसा, जो टुरिजमाचो आतां हो चेअरमॅन आसा, ताका वचून मेळ्ळे आनी तो तांकां मेळून तांकां तेणी सांगलें की तुमचें काम जातलें. बश्ट फोनाचेर अशें अशें कानाक लायतालो, हां हॅलो हॅलो बी करतालो आनी तांकां आश्वासन दिलें करता म्हणून. 1.5-2 म्हयने जाले. आतां आमची फुडली स्टेप आसतली. एक 5 ते 6 दिसां भितर जर हो घेयना जाल्यार हांव जे बिचाचेर जे शाग ओनर आसा तेंचे कडेन वयतलो, रिक्वेस्ट करतलो की हांकां तुमी सपोर्ट करा म्हणून. हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन वयतलो. टुरिजम मिनिस्टरान म्हाका सांगलां आनी जे अपोजिशन लिडर आसा तांकां सगळ्यांक मेळपाचो प्रयत्न करतलो. आनी 5 दिसां भितर जर हेंचो प्रश्न सॉल्व जायना जाल्यार हांगा मोठ्या प्रमाणान कितें जातलें तें हांवूय सांगूं शकना. कॉन्ट्रॅक्टर आनी कामगारांक सोमारा घेवन बसता म्हूण पर्यटन संचालक सांगता. जे पण आम्ही कॉन्ट्रॅक्टर राहिला बिचार ताणी भायल्यांक घेतले, आपल्याक भायर काडल्या. सो आतां रिप्रेझेंटेशन आमकां येयलां. वील इन्क्वायर इंटू इट, वॉट इज द इश्यू, सिन्स दॅट एजन्सी ऑल्सो ती आहा ती प्रायवेट एजन्सी वीच इज देर आनी हांवें ती टेम्पररी तांकां दिलेली आहा. सो वील हॅव टू फायंड आउट वॉट इज द इश्यू. सी देर कूड बी अदर इश्यूज ऑल्सो रिलेटेड विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी. कितें तें म्हाजें आतां तुका सांगूंक जायना वॉट इज द इश्यू आनी वाय दे हॅव बीन नॉट टेकन. तांकां सोमरा दिसा हांव आय वील ट्राय टू सी बोथ द पार्टीज शेअर करता आनी सी वॉट इज द सोल्युशन. मजगती मांद्रेचो आदलो आमदार GTDCचो अध्यक्ष सोपटे दिल्ली गेला. ताणें आयतारा कामगारांक मेळटा म्हूण सांगला. आणि ते सोमारा दीस तिनांक दृष्टीचो जो चीफ ऑफिसर आहा पळय ताचे कडेन मिटींग दवरून हांवें तो विशय काबार करपाचो थारायलो आनी करतले. कारण हांवें 4 बिचार जे मांद्रे मतदारसंघात पळय मांद्रे, मोर्जी, हरमल आनी केरी हे 4 बिचार जे बीच क्लिनिंग करतात पयलींची सगळ्याची म्हणजे लिस्ट घेवन अप्रूव करून घेतलेले आहा. आयतारा येवन मेळटलो तांकां. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. अनमोड घाट येरादारीक बंद. सुमार 3 म्हयने तरी आतां तो बंद उरतलो म्हूण अदमास. गोंय कर्नाटक बॉर्डर ते रामनगर 34 किलोमीटर रस्त्याचे 4 लेन रुंदीकरणाक 6 म्हयने तरी लागतले. तातूंतले गोवा बॉर्डर ते अनमोड गेटी मेरेनच्या कामाक 3 म्हयने वतले. तो मेरेन तरी अनमोड रस्त्यान गोंयची येरादारी बंद. गोंयकारांक चोल्ला नाजाल्यार कारवार हायवे. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हें रस्त्या रुंदीकरणाचें काम आयच्यान सुरू जाता. हें काम बरोबर सारकें अनमोड जी गेट आसा, जी बॉर्डर आसा, बॉर्डरी कडल्यान रामनगर हे टोटल काम जें आसा हें आयच्यान सुरू जालां. आनी हें जवळ जवळ सगळें रुंदीकरणाचें काम 6 म्हयन्यान सगळें हें कंप्लीट जातलें. पण तात्पुरतें अनमोड गेट बॉर्डर ते रामनगर पर्यंत 3 म्हयन्यान काम कंप्लीट जावन 3 म्हयन्यान ह्यो गाडयो रामनगर पर्यंत सोडटले. आतां ज्यो गाडयो येतल्यो, ज्यो बेळगांवच्यान येतल्यो त्यो रामनगरच्यान येवपाक बंद जाल्यार त्यो वाया कारवारच्यान तश्यो येतल्यो. आनी गोंयच्यान ज्यो गाडयो बेळगांव जावं ह्या वाठारांत येतल्यो तांकां चोर्ला मार्गे वयचें पडटलें. खेलो इंडियांत शुक्रार गोंयची बरेपैकी कामगिरी. 3 रुप्या पदकां जोडलीं. ब्रेस्तारा स्विमिंगांत ब्रॉन्झ जोडिल्ले झेवियर डिसोजान शुक्रारा सिल्वर जोडलें. स्विमिंगांत मेडलाचे टॅलींत शॉन गांगुलीनय सिल्वराची भर घाली. शुटिंगांत यश पाडलोस्कराक 10 मीटर एअर रायफलांत सिल्वर. फुटबॉलांत मणिपुराक एका गोलान मारून गोंयान बरी सुरवात केल्या.
3 रुपया आणि 1 ब्रॉन्झ धरून गोंयान आतां मेरेन 4 मेडलां जोडल्यात. आनी इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.